आम्ही थोड्यांनी सगळो बायबल वाचून काढला आणि थोड्यांनी 2 पावटी वाचून काढला कोणा. पूण आम्ही जायते देवाचे उतर आयकला, बायबल वाचला, आमकां जायत्यांक देवाचे उतर बायपाट कळीत आसा. पूण सवाल इतले सक्कड बायबल आमी वाचून जायते पावटी आमचे लागीं आशिल्ले बदलावन कित्याक येना? आमच्या जिवितांत देवाचे उतर कित्याक फल दिवंक शकना? आनी ह्या सवालाक वापरपाची जाप हाच्या वांजेलांत आमकां मेळटा. मोगाचनो वेरबुम डॉमिनी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी सद्या काळाचो 15वो आयतार आचरण करता आनी आज विशेष जावन वांजेलांत ओंपियाची ओपार नियाळता. आनी देवाचें उतर आमकां संदेश दिता, आमचे काळीज यथेश्ट फल दिवचे दिसले बरी सुवात करुया. मोगाचनो आमी येदोळ वरेक आयकल्ले शर्माव कितले जातीत. मिसार जावंक पुरो, रेतिरेन जावंक पुरो, यूट्यूब वा इतर माध्यमां मुखांतर आमी थोड्यांनी सगळो बायबल वाचून काढला आनी थोड्यांनी 2 पावटी वाचून काढला कोणा. पूण आमी जायते देवाचे उतर आयकला, बायबल वाचला, आमकां जायत्यांक देवाचे उतर बायपाट कळीत आसा. पूण सवाल इतले सक्कड बायबल आमी वाचून जायते पावटी आमचे लागीं आशिल्ले बदलावन कित्याक येना? आमच्या जिवितांत देवाचे उतर कित्याक फल दिवंक शकना? आनी ह्या सवालाक वापरपाची जाप हाच्या वांजेलांत आमकां मेळटा. आज जेजू आमकां ओंपियाची ओपार सांगता आनी ह्या ओपारेंत जेजू आमचे मुखार 4 तरांची सुवात दवरता. मेर, कडपी सुवात, कांट्या जडकुडाची सुवात आनी बरी सुवात. मोगाचनो ही सुवात म्हळ्यार कितें? ही सुवात जावन आसा आमचे काळीज. देवाचे उतर म्हणलें बी आमच्या काळजांत पडटा आनी कसली सुवात आमचे काळीज, त्या प्रकार आमच्या जिवितांत देवाचे उतर म्हणलें बी फल दिवंक शकता. पयल्यान आज आमी ही 4 तरांची सुवात कितें म्हणलें नियाळ करूंक पळोवया. पयली सुवात जेजू म्हणटा थोडें बी मेरेन पडलें. मेर म्हळ्यार कितें आमकां कळीत आसा. मेर म्हळ्यार शेतां मदें आसची वाट, म्हळ्यार मेर म्हळ्यार एक वाट. वाट म्हणटा आसतना मनीस त्या वाटेन चलोवन वता. वाटेर मस्त लोक वता, वाटेर लोक गुड्डावन वता, देखून वाटेर माती मोव आसना. बकार लोकान गुड्डावन म्हणले बरी माती फातरां बरी जावन आसता. देखून वाटेर कितेंच किरलोंक शकना. दुसऱ्यान वाटेर मस्त आवाज आसता. वाटे बागलेन लोक शांत चलोवन व्हरता. थंयसर शांतता आसना, थंयसर मौनपण आसना. मोगाचनो जर मेरे बरी, मेरेच्या वाटे बरी आमचे काळीज आसा तर थंयसर देवाचे उतर किरलोंक शकना. कित्याक देवाचे उतर वाडोवंक तसलें पुराक वातावरण थंयसर मेळना. वांजेलांत जेजू म्हणटा मेरेर पडिल्लें बी सुकणीं खावन गेली, वा उरलें बी मनशांनी चलोवन वेतना गुड्डावन नाश जालें. आज आमचे काळीज मेरे बरी गुड्डावन घट वा दारून जाला गे. थंयसर शांतता वा मौनपण नाश जाला गे. केवळ आवाज मात्र उरला गे. देवाचे उतर किरलोन फळ दिवचे तर ध्यानपण आसूंक जाय, शांतता आसूंक जाय, एकाग्रता आसूंक जाय, आमचे काळीज मोव आसूंक जाय. आनी ह्या असल्या सुवातेर देवाचे उतर फळ दिवंक शकता. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा कडपी सुवात. कडपी सुवात देवाचे उतर म्हणटा थंयसर पाळ रोमोंक सकनातले वरवीं बेगीनच ते करपाले.
मुगाच्यानो एक जड वा एका रुखार आमकां दिसच्यो संगती कसल्यो. एक रूख बऱ्या तरान वाडलां जाल्यार थंयसर आमकां पळोवंक मेळच्यो संगती खोले, फांटे, फुलां आनी फळां. पूण एका रुखांत दिसनातली भोव गरजेची संगत जावन आसा पाळां. जर एका रुखाची पाळां घट आसा तर मात्र त्या रुखांत बरें फळ मेळोवंक जाता. मुगाच्यानो अशेंच आमच्या जिवितांत आमकां भायल्यान सकडा मुखार सकडांक दिसचे बरी मागोवंक सुलाभ, बऱ्या तरान जियोंक सुलाभ, एकल्या विशयांत बरें उलोवंक सुलाभ. पूण आमी आमच्याच तकी आसतना, आमच्याच कुडांत आसतना, आमच्याच घरा भितर आसतना हांव कितें करता तें जावन आसा म्हजें पाळ, तें जावन आसा म्हजी नीज आत्मिकता. कोणीय पळयनातल्या वेळार हांव कसो जियेता, कोणीय पळयनातल्या वेळार हांव कशें मागता. जर सकाळांनी पळयतना हांव कशें जियेता तेच बरी कोणी पळयनातल्या वेळारी हांव जियेता, उलयता आनी मागता तर खंडीत जावन म्हजी पाळां घट आसात म्हूण अर्थ. आनी हें जावन आसा म्हजे जिविताचें पवित्रपण, ही जावन आसा म्हजी पाळां. आनी जर पाळां घट आसा तर म्हजें जिवीत फळां बरीत जाता. तिसऱ्यान मोगाच्यानो खांट्या जडकुटाची सुवात. जेजू म्हणटा संवसारी वंदवण्यो आनी संवसारी ग्रेस्तकाय देवाचें उतर किर्लोवंक थंयसर साध्य ना. मोगाच्यानो कोरोनाचो काळ येवच्या पयले जायत्यांचें जिवीत कशें आसलें. मनीस जायतो बिजी आसलो. सांगाता मागणें करूंक कुटुंबांत, सांगाता बसून जेवण करूंक, सांगाता बसून उलोवंक सयत वेळ नातलो. हर एकलो आपल्याच संवसारांत, आपल्याच कामांत, आपल्याच बिझनेसांत बिजी आसलो. हर एकलो मनीस सडीत आनी सडीत कमावन ग्रेस्त जावंक प्रयत्न करनासलो. हे सूख न्हय, पूण मोगाच्यानो जेन्ना जिवीत केवल पयशे कमावचे खातीर, नांव जोडचे खातीर जिवितांत वयर वयर वचूंक प्रयत्न करीत आसा जाल्यार त्या जिविताक अर्थ ना. जेन्ना आमच्या जिवितांत संवसारी संगती मदें देवाचें उतर वाडोवंक आमी अवकाश करून दिता तर, आमच्या जिवितांत देवाक आमी जाय पुरतो वेळ दिता तर तेदाला मात्र आमचें जिवीत अर्था बरयत. देखून खांट्या जडकुडां म्हणली संवसारी संगती, संवसारी वंदवण्यो आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वाडोवंक आमकां अवकाश करून दिना. देखून जर एकलो केवल संवसारी संगती विशयांत मात्र खंत करता, संवसारी संगती खातीर मात्र जियेता, ते जिवीत त्या जिविताक अर्थ ना. ते जिवीत सुकोवन गेला म्हूण अर्थ. आनी चवथ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू म्हणटा बरी सुवात. आनी थंयसर पडलेलें बी फळ दिता 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी. मोगाच्यानो आज आमचे मुखार 4 तारांची काळजां जेजू दवरता. आमी आज आमकांच विचारूंक जाय, म्हजें काळीज खंयच्या वर्गांत येता? म्हजें काळीज मेर गी, खडाप गी, खांट्या जडकुटाची सुवात गी वा बरी सुवात? जर देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत फळ दिना तर हांवें म्हजें काळीज बरी सुवात जावन परिवर्तीत करूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर बळादीक तें फळ दिवचें सिद्ध आसलें. हाच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी अपुर्बायेन देवाच्या उतराची सकत आमचे मुखार दवरता. देवाचें उतर म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात, ओंपियाक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूं किर्लोवंक लायतात, आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडल्लें तें सगळें करता.
तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक म्हजे काळीज आनी तुझे काळीज उक्ते करया, बरी सुवात करया आनी 30, 60 आनी 100 वांट्याने फळ दिवचे तसले व्यक्ती आमी जावया. आमेन.